म्हजें नांव उज्वला कवळेकर, हांव हांगासरले वॉर्ड मेंबर. जेन्ना आमकां कळ्ळें पळय न्हू आमचे हे आतां डेथ जालें ते वासंती सालेलकर, तेजे जेन्ना डेथ जाला म्हणून आमकां कळ्ळां पळय न्हू तेन्ना आमी हांगासर येयलीं. हांव येयलां पळय न्हू तेन्ना तेजी बॉडी पोस्टमार्टमाक गाडयेन घालून व्हरतालीं. पूण तेजी म्हाका दिसता भयण ते हांगासर पयलीं एकटे रावताले आनी मागीर ते भयणूय रावताले तेज्या वांगडा. आनी काल ती भयण तेजी नासली, भयणीगेर खंय तरी गेल्ली. आनी सकाळीं येयल्या उपरांत ते भयणी खातीर ते सगळें कळ्ळें. भयण ती पळोवन मागीर आबूक जावन रस्त्यार गेली, कोणाक आपोवन हाडलें आनी मागीर ते 108 गाडयेक पुलिसांक सगळ्यांक इन्फॉर्म जालें आनी मागीर ते ताका पोस्टमार्टम करपाक येला, हॉस्पिटलान येला. कित्याक कशी कितें डेथ जाली ती? कशें कितें तें अजून कळोना न्हू. पोस्टमार्टम केल्या उपरांतूच ते मागीर आतां कशें कितें कळटलें. ती म्हणटा आतां म्हणजे करंट हे जावन हे जाला काय असो तिंकाय बीन एक हें आसा. आतां ते पोस्टमार्टम केल्या उपरांतूच तें कळटलें न्हू कशें कितें तें. आतां ओके. हांव ओमप्रकाश कवळेकर, तेजो वासंती सालेलकराचो मावस भाव, मावशेचो चेडो. ते आमगेर कालो असल्या कारणान तेजी एक भयण तेज्या बरोबर रावताली हांगासर, दोगूय जाणां भाटान रावताले. सो काल आमगेर कालो असल्या कारणान एक भयण आसा तेजी ती आमगेर येयल्ली रावपाक आनी ती एकलीच आसली. सो सकाळीं मागीर ती येयल्या नंतर मागीर अशें आमकां गजाल कळ्ळी की तेका कितें तरी जाला म्हणून. सो हांगा एम्बुलन्स 108 येवन मागीर तेका चॅक केली. सो तेन्ना तेंच्यांनी हालचाल करिना म्हणून आमकां कोणी तरी लोकल्सांनी फोन करून सांगलें. आनी हेच्या पयलीं अशें इन्सिडंट जाल्ले तेका की ती पयलीं सांगताली की हांगा रातचे कोण येता, रातचे मारपाक येता, मागीर नाच जाता रोखडे बॅटऱ्यो घेवन येता, खूब फावटी मारपाचो प्रयत्न केलो अशें म्हणून खूब फावटी सांगलेलें तेणी आमकां. सो अशें जावं शकतालें म्हणून तेजी भयण तेज्या बरोबर रावताली. सो तेका कशी सोडिनासली ती वांगडा एकदांच रावताली. पण काल फक्त कोइन्सिडेंटली म्हणटा तशें काल ती थंय गेली आनी हांगा दुसरे दिसा सकाळीं आमकां ही गजाल आयकपाक येयली. अशें दिसता की घातपात आसूं शकता. हेचेर थरर इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय आनी पोस्टमॉर्टमूय सारको जावपाक जाय. आतां पयलीं येयल्या उपरांत तुमकां एक कितें इन्सिडंट जालो म्हण सांगलें, म्हणजे ते कशें मरण आयलें म्हण ताका? पयलीं सकाळीं आमकां जेन्ना आमी म्हणल्यार आमी नासले, हांव कामाक गेल्लो. कोणी सांगलें आसतलें, कितें सांगलें आसतलें तुमकां? आमकां सांगलें की तेका कितें तरी जाला म्हणून. कांय कळना, आमी भितर वयतकूच मागीर पळयता कित्याक सारकें म्हणजे ते भितर येवंक नासले जेणी सांगलें. मागीर गेल्या नंतर सांगलें की तेका शॉक येयला असो अंदाज असो सांगलो तेणी, शॉक येयला. फुडें मागीर आमी म्हणपाक हात लावंक ना, तेच्या नंतर म्हणपाक लागलो मागीर कळटलें कितें तें येयला नंतर. आयज आतां आमकां कळ्ळें की वासंती सालेलकर एक फायटर लेडी म्हटल्यार आतां तुमी, जे हांगा लँड माफिया जे जल्माक येयले हांगासर, तांच्या अगेन्स्ट ती फायट करताली. तिची डेथ जाली म्हणून कळ्ळें म्हणून आमी आतां इमिजिएटली PSCन गेले बिचोले. ते आमकां कळ्ळें की ती ऑलरेडी डेथ डिक्लेअर केल्या म्हणून. तांच्या रिलेटिव्हा कडेन उलयलें, तेंच्यांनी सांगलें की रिजन अजून तांकां खबर ना. सो म्हाका अशें दिसता की ज्या तरेची केस ती फायट करताली, जी आतां म्हाका 10 तारखेक सुद्दां जी हियरींग आसलेली कोर्टान, ज्या तरेची केस फायट करताली तेजें हे लिंक हांगा कांय ना न्हू, हो व्हडलो संशय आसा. सो आतां ही नॅचरल डेथ की अननॅचरल डेथ की मर्डर हे फायंड आवट करपाची गरज आसा. अशेंच जर जे गोंयकार आपल्या जाग्या खातीर झगडटा, अशेंच जर तेंचे डेथ जायत रावले जाल्यार गोंयान गोंयकार उरतलो काय ना हे पयलीं सांगपाची गरज आसा. म्हजें नांव रामकृष्ण जल्मी. हांव गावडा कुणबी वेली धनगर फेडरेशनाचो उपाध्यक्ष आसात आनी आदिवासी काँग्रेसचो चेअरमन. गेलीं एक 5-6 म्हयने तिका आमी लिंकान आशिल्ले. तिणें जेन्ना हांगा उपोशण सुरू केलें पणजे, तेन्ना आमी तिका मेळपाक आयले. तर मागीर कळ्ळें की ती जमनी खातीर झगडटा आनी तिची जमीन प्रोटेक्ट जावपा खातीर ती वावुरता म्हणून. त्या खातीर तिका तेन्ना गव्हर्मेंट एडवोकेट मेळ्ळो. ते गव्हर्मेंट एडवोकेट सारको फॉलोअप करना म्हणून पयरूच तिणें एडवोकेट चेंज केलो, प्रायवेट एडवोकेट काडून. ती आतां 10 तारखेची हियरींग आसात. बेजिकली कशें आसा, ती फायटींग करणारी लेडी आसा. तिका मदीं खंय 2 वेळा ऑफर आयली की तुजी जमीन आमी तिका 1.5 करोड दिता, तूं फाटीं सर अशें म्हणून तिका सांगिल्लें. तरी पूण ती फाटीं सरूंक ना. ती आपल्याक जमीन जाय म्हणटाली. तेजे पयलीं तिजे 3 वेळा एटॅक जाल्या. तिच्या एकदां पांयाचेर सुडे मारल्यात आनी एकदां तिजे पांयाचेरूय बी रॉड मारून इंजर्ड केल्ली. तेज्या शिवाय तिका उदक जें खातालें तें बांयचें तिचें उदक विश हाडून घातलेलें. तिका रोखडें लक्षान आयलें कलर चेंज म्हणून. विश हाडून घातल्या नंतर मागीर ती खावपाचें बंद केलें. मागीर शेजाऱ्या कडेन वाटेवयल्या खंयच्या उदक हाडून ती खाताली अशें म्हणून आमकां तेणें सांगिल्लें. तर हो जो इन्सिडंट आसा, जवळ जवळ म्हाका दिसता 52,000 स्क्वेअर मिटर तिचें पोजिशन आसा. ऑल एग्रीकल्चर लँड आनी कल्टिवेबल लँड आसात. सो ताका लागून ती तिजे फाटल्यान
जे आसा तेजी सगळ्यो भयणीच आसा. तिजो भाव आशिल्लो तो काही दिसा पयलीं काही तेंपा पयलीं तेजूय असो सस्पिशियस डेथ जाल्लो आसात. म्हणजे अशें करून तिजी फॅमिली सोंपोवन ती सगळी जमीन खावपाचो हो षडयंत्र मोठें आसात. आनी ताका लागून हें इजी ना. बेजिकली कशें आसा हो कायदो, ट्रायबल लँड कोणाक ट्रान्सफर करपाक मेळना, ट्रायबल लँड सेल करपाक मेळना, एग्रीकल्चर लँड ट्रान्सफर करपाक मेळना. सो तेजे फाटल्यान हेर्स कोण उरले ना जाल्यार मागीर ती खावपाक इजी पडटा. त्या खातीर तें सगळें षडयंत्र केल्लें आसात. म्हाका अशें दिसता की नॅचरल डेथ न जाता तिका तिजी मर्डर जालें अशें म्हाका इनडायरेक्टली दिसता. कारण तेजी फाटले पास्ट सगळी हिस्ट्री पळय जाल्यार तेका लागून हें सरकार जें आसा तेका असल्या लोकांक फाटीं मदीत अशें दिसता. कारण अशें गोंयांत इतले इन्सिडंट जातात की आनी सरकार हेजे कठोर कारवाई कांयच करना अशें दिसता. ताचोच परिणाम म्हणून आज परत हें जाल्लें आसात. सो सरकारा कडेन आमी विनंती करया, शेवट सरकाराकूच सांगचें पडटलें. आनी सरकारा कडेन विनंती आसा की हेजेर थोरो इन्वेस्टिगेट जावपाक जाय. पयलें म्हणल्यार तिजेर प्रॉपर तिजेर आतां पोस्टमार्टम जावन तिजेर एक्झॅक्ट रिपोर्ट येवपाची गरज आसा. आनी त्या प्रमाणे हेजेर प्रॉपर कारवाई जावन ते जे कोण करणारे आसा तांकां सोदून काडून तांकां पनीश करपाची गरज आसा.